दिव्याद्वृन्दरण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेव्यो प्रेष्टालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षण वेणुस्वनैर्गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद शिल्पा माताजी तुमका आयचे मंगलाचरण सांगिल्ल्याक। भारी चंदाय आम्ही सूर केलेला आसा। 2020 एप्रिल 15 तारीखेक आम्ही ग्रुप सूर केलेला आसा की भागवत पुराण कोंकणी म्हणून। त्या वेळार हिज ग्रेस लक्ष्मण प्रभुजी आणि हर ग्रेस जननी माताजी त्यांनी फर्स्ट सेशन सॅटरडे सेशन काढलेलं असतं. त्यातनं आत्ता शिलवरी 16 जण आशिल्ल्याची वेबएक्स आणतो, वेबएक्स प्लॅटफॉर्म आणतो. त्या वेळारचे फर्स्ट सेशन आणतो कशी करचे बा म्हण सांगून पॅन्डेमिका वेळारी सूर केलेलं. त्यातनं फर्स्ट टॉपिक काढलेलं कुंती स्तुती म्हणाले. कंटिन्यूस 9 सेशन की 10 सेशन आशिल्ले ते एव्हरी सॅटरडे त्यांनी काढू आशिल्ले. ताजे नंतर हिज ग्रेस गव्हर्नर राज प्रभू आणि हिज ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजीन सेशन्स काढलेले असतात. आजी आमगेल सौभाग्य की आमगेल ಒಟ್ಟು फर्स्ट काढलेलं त्यांनीच अनुग्रह दिता आसा आमकां. 2 वर्स नंतर सानूचरडाक हात धरून उठोच करच तशी तेन्ना आज उठयतना कसं करता असताच म्हळ्यार फाटीक एक पॅट दिता आसा त्यांनी हातान की आता उठून राबून धावन वचून सूर करी. कृष्ण भावनामृतांतू शिला प्रभुपादान सुरवेरी कष्ट भोगला चलेरी तुमका भारी चंदायारी कृष्ण भावनामृत अवसर मेळ्ळेलो आसा. इतली लायक कोरून इतली शॉर्ट नोटीस आणतो म्हूण सांगून त्यांनी आमकां अनुग्रह विचार डी जावन आसाची. ओवर टू यू हिज ग्रेस लक्ष्मण प्रभुजी आणि जननी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद. जय गुरु महाराज. सकड़ा के हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भारी संतोष जाता असं कशी 2 वर्ष गेल्ले म्हणून कळलं. पैरी प्रारंभ जनाचे दिसतं असं भागवत पुराण कोंकणी बदल संख्या जाल्ली आमगेले समाज बांधवाक व्हड एक देवान कृपे अनुग्रह म्हणले की हे म्हाका दिसता कितले पुरा कार्यक्रम जाले आमगेले समाज बांधवाक हांव मस्त जाणां लागीं पळयलें आसता. आमगे मंगळूरांतूच इतली जनांक भगवद्गीते श्रीमद भागवत म्हणाले व्यक्ती आसताय गोतना आजी फसल कಡೆ ना हे भगवद्गीतेंतू 3 क्लास म्हळ्यार धर्मं शेविंगड बायलमेन शेविंगड चेरडू आमिंगड एकादशीक 350 जन 2 श्लोक जावन भागवतांतू पार्टिसिपेट करचे म्हणारी आज इथे भारी व्हड एक संतोषा विषय ते जावन आमगेले समाज बांधव कित्येक आध्यात्मिक ज्ञान मेळ्ळे कितले आदमी उपकार जाल्ले कितलीगी जन्माचे सुकृत असला मात्र भगवंतान कडेक वचूक असले सौभाग्य मेळटा.
आणि भक्ताल संघ मेळटा सकडन आमकेले मुरलीधर चरण प्रभून भारी होडे काम मुखार सिल इतले सान प्रायारी दिसतसील म्हाका इतले होडे काम हत्ता इतले होडे हात घालताना हे जत्तल व्याय म्हणून जाल्यार दीस गेल तशी दೊಡ್ಡ स्पीकर्स वड्डून 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 गेले पुरा येवन भागवताचे कुंती स्तुती देखून प्रारंभ केलेले 3 क्लास कशी जत्त गेले आता डैली मुंची मंके सत्संग जत्तस ताजे मध्ये अंतू बालोत्सव बालमेन शेल्विंगर कार्यक्रम नृत्य कार्यक्रम नाटक कितले कार्यक्रम जे आमगे समाजाक घरांतू बैसून रंदप पुराण रंदप घरांतू बैसून त्यावेळी कोरोनाची ह्या टायमारी बैसून घरांत बैसून सत्संग मेळची म्हळ्यार कितले सौभाग्य कितले अनुग्रह भगवंताले चल मेळ्ळेले आसता आनी शिक्षाष्टक एक श्लोक दोन जन वर जावन संगील आसा चैतन्य महाप्रभू आमगे समाजाक तांकां गोतून आशिल्ले भगवंताले अवतार हे पुरा कळले कितले विषय कळले भगवद्गीतेचे दोन्ही सेशन भगवद्गीता जाला अशी एक मागशी गुण पळयतना अत्यंत संतोष येता पुरा आमी चंद जाल्ले कितले जनांक लाभ मेळ्ळे आनी युट्यूबांतूय पळयत पुराय रंदप शिकचे पुराय भाग्य मेळ्ळेले आसा आनी नामजपाचे रिपोर्टिंग क्लास नामजप हे कलियुगाचे युगधर्म ते आज कितली जन रिपोर्ट करले आज हत्ता तू जपा माळ धरतात आमगे समाजात अळशीक असेल दोरचे बघ कितली जन पळयले आसा आमकां हरे कृष्णा म्हणटाना एक नमून दृष्टी पळयतली आज सल कडेन कितले जनाल हत्ता तू जपा माळ लागता राहिले एक नाम स्मरण येयले कितले व्हड विषय आज आता रामायण जातस रामायण विषय करतस प्रत्येक म्हण तशी वृंदावन राक्षसांगेले वय पुरा भागवतांत येवचे पुरा असुराला उद्धाराचे कहाणी एक म्हणून ती एक आलोचना करता मागशी गेल्यारी भारी संतोष जाता असल एक कार्यक्रम देव आनी मुखारी होरो इता म्हळ्यार सूर्य उदय जावन सूर्य अस्त जातना आमगेल जीवनाचे एक आयुष्य गेले आमकां फिक्सड इतले दीस इतले श्वास म्हणून ऑलरेडी आमगेल फिक्स जाला तस कडेन एक दीस उदय जावन सूर्य अस्त जातना आमगेले दीस गेले कशी दीस धांवता म्हणून कळना ताजे मध्यंतू हे सत्संग जावन आमकां भगवंताल स्मरण येतू बद आयुष्य म्हळ्यार हे म्हळ्यार पुरा वेस्ट प्रति दिवस सकाळ देखून संजे आमी करता आसले काम पुरा वेस्ट कोटी जन्म जाल्ले हे करता कितले जन बायले येयली कितले आनु अम्मा चिरडू कितले पद आम्मी जाल्ले इंद्रताय जावन आसा आमी चल कडेन बद आयुष्य कसं म्हणून मना ಹೊರಕ आम्मी अंध जन से मक्षी जावन मलगडे दुड्डू करून धावले तांकां मक्षी जावन तांकां गोत नाशिल्लें चल चान्स मेळ्ळी पूण आम्मी ताची मक्षी धांवता तशी न्ही बद बुद्धोवन जावं काय ते पुढे बुद्धोवन जावन आम्मी हे असल एक सत्संग भाग्य आमकां मेळ्ळा असल वेवस्थीत करून दिला बद आमगेले मुरलीधर चरण प्रभुका आम्ही मस्त आभारी जावन आसता असले कार्यक्रम प्रारंभ केलेले केन्नाय तुमकां उडगास आसता आमकां बद दिसाक एक 2 पंतपुणी ह्या विशय घरा उलोवचें आसा खंडीत आमकां स्वाम्यांके बरी खुशी जाता असल एक समाजान तूं केलेले तुमकां धन्यवाद पूर्ण लाभ प्रत्येक घेवका प्रति दिवस अंत कार्यक्रम भागवहिसका म्हणून अपास संतची अनेकई मुखार वच्चो म्हणून आम्ही भगवंताला प्रारंभ करता शिशी प्रभुपादालागी प्रार्थना करता जय प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्री प्रभुपाद की जय सुदीप तीर्थ संयमी तीर्थ स्वामी महाराज की जय हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद एस ग्रेस लक्ष्मण प्रभुजी आणि हर ग्रेस जननी माताजी तुमका हिज होलीनेस भक्ती राघव स्वामी महाराज की जय आता मुखारसून वची फुडें एक उडगास येता आसा तांगेले
जननी माताजी लहान जावन आशिल्ल्या हिज ग्रेस गोविंद रामदास आणि हर ग्रेस विलासिनी माताजी ತಂಗೆಲೆ ಅನುಗ್ರಹನ್ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತಾಂತ ಅಸಲ್ एक स्टेप कड़ू एक अवसर मळ्ळला आशिल्ले ತಂಗೆಲೆ स्मरण कोरनु मुखार सुया म्हण मागून घेता देवा लेगी डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय आमगेलो टाजी ತಂಗೆलेज गुरुभाई जावन आशिल्ल्या हिज ग्रेस गव्हर्नर राज प्रभू त्यांनी कोणती स्तुती जल्ल कोडले नेक्स्ट कसला एक्लिप्स विषय कळलेला आसा त्यांनी आज आमकां आयज रामायणा सेशन कडवत आसाची भारती माताजी तुमकां कंटिन्यू करूया मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण रामनवमी आणि हनुमान जयंतीचे पावन महिन्याचे रामायण सिरीसाक सक्कड भक्तजनाक भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे पूर्वक स्वागत करता मंगळाचरण सांगिल्ल्या शिल्पा माताजीने भाव पूर्ण जावन सांगिल्ले आसता तांकां धन्यवाद आणि गायत्री माताजी धन्यवाद जननी माताजी आमकां मस्त त्यांनी एक मोगाची आसाची जननी माताजी तांगे सेशन म्हणल्यार सक्कड जण भारी उमेदीर आमी येताची धन्यवाद माताजी लक्ष्मण प्रभुजी तुमकां मस्त धन्यवाद तुम्ही सांगला वरीची या भागवत पुराण कोंकणी या टीम स्टार्ट जावचे फुडें आमी कसली आशिल्लींच आमी इस्कॉनांत आनी नाची आमी नॉर्मल मनीस म्हळ्यार लायक गांवची नमुनो भक्ती म्हळ्यार घरा भजन करचें इतलें आमकां गोत आशिल्लें सत्संग म्हळ्यार कसा म्हणून गोतना भगवत गीते शिकू स्टार्ट केलेलींच आमी भागवत पुराण कोंकणी टीम आज जॉईन जातली आतां आमी 18 अध्याय पासून शिकली म्हणटना खुशी दिसता आनी कीर्तना क्लासांत इतले सकट आमी शिकलींची दिव लायतना घरांत सांगतना मना खुशी दिसता मस्त भागवत पुराण कोंकणी टिमान आमकां मस्त अवकाश दिलेलो आसा प्रत्येक विषयांत ताका आमी मस्त चिरऋणी आसाची आणि धन्यवाद प्रभुजी मुरलीधर चरण प्रभुजी सखी चरण माताजी मस्त धन्यवाद आणि आमकां कसं मस्त नॉलेज ना जाल्यार आमकां एक एंकरिंग करच्याक कीर्तन सांगूक पुरो अवकाश दिता आसा त्यांनी धन्यवाद प्रभुजी आयचे सेशन आमी मुखार सुव्या आमी सानपणारी रामायण आयकलींची रामकथा आयकलींची आमी टीव्ही रामायण सिरियल पसून पळयला आमी जाल्यार आमी एक रामायण एक बरी एक स्टोरी शेअर करून घेतली आसा जाल्यार हे भागवत पुराण कोंकणी टिमान ते रामायण सिरीसांतू आमी रामायण कसं नाही रामायणा सार कसं म्हणून आमी अर्थ करून घेता आसाची रामाले सौम्य सरळ सुंदर परिपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम श्री रामचंद्राले जीवन आदर्श जीवना ಬಗ್ಗೆ अर्थ करून घेता आसाची तांतून ताकून आमी कसं शिकयता कसं लाईफ लेसन्स आमी शिकयता तागेले ह्युमन व्हॅल्यूज कसं एक आयडियल लाईफस्टाईल कशें आमी लीड करता म्हणून आमी रामायण सिरीसांतू अर्थ करून घेता आसाची भागवतमाचे श्लोक 9th canto 11th chapter 23rd श्लोक अशें आसा पुरुषो रामचरितं श्रवणै उपदारयन् अनरशं परो राजन कर्मबंधै विमुच्यते ಅಂತ अर्थ करून घेवता रामायण श्रवण करचे निमित्त अर्थ करून घेवचे निमित्त आमगे जीवनांत अळवडिसून घेवचे निमित्त रामाल भक्ती आमगे हृदयांत उत्पन्न जाल्यार आमी कसन जाता आमकां कसन प्राप्ती जाता म्हण अंत अशें रामायण आमी श्रवण केले निमित्त आमकां एनवी आमगे नाश जाता आमी कर्मबंधनांतून मुक्त जाताची मटेरियल वर्ल्ड आसल्यार आमी कर्मबंधनांतून मुक्त जाताची म्हणून ह्या श्लोकांत सांगिल्लें आसा तशीच रामरक्षा स्तोत्राचे भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम या रामरक्षा स्तोत्र आमकां सकट जन आमी सांगता करून सांगताची जाल्यार अर्थ गुत नाशिल्ले आतां आमी अर्थ करून घेता आसाची आमगेले जन्म जन्मांतरा पाप नाश जाता सुख संपद खुशी आमकां प्राप्ती जाता तशीच आमी हे भौतिक प्रपंचातून मुक्ती पावताची म्हणून ह्या श्लोकांत सांगिल्लें आसा बरे देवाल नामस्मरण केले निमित्त आनी आमी अर्थ करून घेवता रामायणाचे श्रवण पठन आनी आमगे जीवनांत आमी रामाला आदर्श जीवन आमी अळवडिसून घेतला री ताची सार आमी अर्थ करून घेतला री कसं साध्य आसा म्हणून आमी अर्थ करून घेवता आज आमी बालकांड आनी अयोध्या कांड आमकां हिज ग्रेस श्रीकांत प्रभुजी आनी जननी माताजीन बारी सुंदरपणे एक्सप्लेन केलेलें आसा आज अरण्य कांडा ಬಗ್ಗೆ सांगूक आमगेल उठ आसाची हिज ग्रेस गौर नटराज प्रभुजी लास वेगास ताकून आमगेल कार्मिक नाव नितीन भट प्रभुजी आनी हिज होलिनेस भक्ती राघव स्वामी महाराज शिष्य आनी आमकां मस्त सकट भागवत पुराण सेशन आनी सेशन काडलेलें आसा आनी आमकां सकट जाणां चिरपरिचित आसाची आमगेले योगा सेशन मुद्रा सेशन सकट आमी अटेंड केलेलें आसा जाल्यार एक सान इंट्रोडक्शन दिवची पावता प्रभुजी आनी एक फेमस ऑथर आनी योगा बुक कृष्ण योगा सकट असले फेमस बुकांनी पुरे आनी बरयलें आसा आनी मास्टर योगा टीचर एस्ट्रॉलॉजर मॅरेज काउन्सिलर योगिक डायट कन्सल्टंट आनी भक्ती योगा प्रॅक्टिशनर आनी इंडियान आनी ऑल अराउंड USA वर्कशॉप आनी कंडक्ट करता ती आमगेल धर्मपत्नी
हर ग्रेस सुंदरी दासी माताजी आणि आयुर्वेदिक शेफ आणि फूड फॉर द सोल म्हणल्यार बुकांनी बरयला आणि प्रभूजी त्या बुकाची कोवतारे आसाची असल एक मल्टी टॅलेंटेड सिनियर डिवोटीला जमका एसोसिएशन मेळलेलं आसा. हरे कृष्ण प्रभुजी. सक्कड भक्तवृंदाल तर्फे नाम तुमकर पूर्वक स्वागत करता. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. ओवर टू यू. हरे कृष्णा. Thanks to Muralidhar, Charan Prabhu and Janani Mataji Prabhuji la aikatashila Govindaram Prabhu actually first devotee jatana Manipal anta amka melala satadna Govindaram Prabhu initiation घेऊन preaching भारी सिरियसली आमका स्टुडंट्स आमका काफी मस्त एनकरेज केलेलं असं त्या टायमारी आणि केवढं असं आमका सो केदने आणि फर्स्ट हांव डिवोटी म्हळ्यार डिवोटी सावट येतना गोविंदराम प्रभू मेळतरी मंगळूरा दोकून आणि कटपाडी दोकून थोडे डिवोटी आशिल्ले तांणी वोट जावन आमी वृंदावना चमकलेले हाजी केवढं असं म्हाका 2000 नाही 1999 2000 ते डिसेंबर कार्तिक मंथांत तेदन आमी चमकलेले. सो आता गोविंदराम प्रभू नाव येतं मग त्या पुरोड असेल तशी. हरे कृष्ण. सो आज आम्ही वी विल गो टू अरण्यकांड. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सो आज आम्ही अरण्यकांड सो अरण्यकांडांतू आम्ही पळयत कशी की एक सेकंड जस्ट एक साऊंड एक एडजस्ट करता. ओके. सो अरण्यकांडांतू आज रामायणांत अयोध्याकांडांत आम्ही पळयल कशें म्हळ्यार श्रीराम रामाक सोडच्या कोणाकय मन ना पुरे जने फॉलो करून वता रामाक तितले थंय तांकां प्रेम श्रीरामा वयरी. आमकां एक पाटी आश्चर्य जाता की कोणाले वयर कितले प्रेम आसता कोणाले वयरी कितले प्रेम आसता कोणाकय म्हणून. आणि आता आम्ही पळयत की विश्वांत इतले लिडर्स आसाची स्पेशली आमगेले फॉर एग्जाम्पल आता थोडे दीस तर न्हू काश्मीर फायल्स ह्यात लागून हांव चिके हिंदू हिस्ट्री चड वाचूंक सुरू केला. तर आमी पळयत की खंयचे एक लीडर आले लिडराक दूर वतना स्पेशली कोणाकय अकाल मृत्यू जाल्यार जनान शोक करचे बेजार करचे एक कोणे सोलवतना एक कोणाके मारतना खंयचे मास लिडराक मस्त जनान बेजार करचे ते पुरे आमी आतां पळयत जाल्यार आमकां आलोचना करूं जायना की श्रीरामाक तांणी अयोध्याचे सक्कड प्रजान चेरडुशें कशी श्री कृष्ण पळयल की तशींची श्रीरामाक चेरडुशें पळयलां तांणी सांद दुखून. श्रीरामाले बाल लिले पुरे पळोवन आतां तो आमगेलो राय जाता म्हणून वेट करता आसाची कशी आमी आमगेले चेरडूआंक इतली चंद करून पळयता पळय. आता एक दीस आता आमी आमगेले निमाय दिसा एक कांड करता आसता ताजी पुरे व्हिडिओ काडता आसता आमी वेट करता आसा ओड जाता आमगेला वडके योग आनी शिकयता म्हणून. तशी तांणी
वेट करून इतलं जल्लल रामाक ह्या नमने रे आणि अत्त वारडी जल्ला इतले कोणाक तितले चंद सीता कोणी ऑर्डिनरी नाही भारी चंद तिक्का आणि तिथलं गुण संपन्न तर पुरे जनाक वेट करता तुम आत्ता आमक राय 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 म्हणल पळोवक हांवें आमकां थायलँड वचूं का आजी काही ते आत्ताचे राय आस पळय ता चिके चिके वायट अभ्यास जावन म्हळ्यार वाट चुकला तो जाल्यार ताणें केदनय सभांगणा येताना जनान एक नमने ताका पांय पडचे तागेले आशीर्वाद घेवच्या मुखार सुचे ते एक पळयतना एक नमने आजीकय आश्चर्य जाता. आमी आलोचन करूयात की श्री रामाले समयांतू आणि अयोध्या पॉप्युलेशन कशें ते पुरे आलोचन करूंकय जायना आमकां. हांव लास्ट टायम सांगतना ते कितले हांवें संडे फिस्ट क्लास दिलेलो हांगा रामनवमी तेसू तेन्ना रामाले वानर सेनेंतू कितले मांकड आशिल्लेंची म्हणून कितले मांकड आशिल्ले ते काउंट ते करूं जायना न्हू. लास्ट टायम सांगला न्हू हांव काउंट ते करूं जायना. ताका सुरवेक 1 घंटो मॅथ्स क्लास दिता कोण शुका आनी शरण म्हूण आसाची आगेले गुडाचारी रावणाले त्या गुडाचारीन सुरवेक मांकड काउंट करचे पुढे थोडे मॅथ्स शिकया म्हणून त्याची फुल मॅथ्स दिवचे आसा. 5 0 म्हळ्यार लक्ष अनेक 5 गल्लार कोटी अनेक 5 गल्लारी दशकोटी अशी तशी तशी म्हणून 51 तुम्ही 10 to the power 51 0 ते एक नंबर सांगचे असता न्ही लक्ष मिलियन बिलियन करोड शंखू औघ अशी नंबर सांगता 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 रावणाक लास्टाक मेंटल शॉक जाता. हे तू मेगेल सायड आसा की तागेल सायड आसा म्हणून तुम्ही हे नंबर सांगून म्हाका भिवोची की 10 to the power 51 म्हाका त्या पळयतना नसल आश्चर्य जालें की अगर 10 to the power 51 इतले मांकड आणि गम्मत कसं म्हळ्यार हे पुरे मांकड रामाले पुष्पक विमानांतू फिट जावन पुरे अयोध्या ओपनिंग बशिले गे इतले मांकड आशिल्ले मनुष्य कितले आसाचे तस जावन आमकां आलोचन ते करूं जायना. आनी कशी कृष्णान द्वारकांत आसतना नारदान 51 मैलिके ताजे भितरी कृष्णाले इतले पॅलेस कितले तागेले बायल आशिल्ले 16,108 16,108 तितले पॅलेस आणि त्यामुळे कसं नाही ताका लँड अलॉटमेंट कंडा पटे आशिल्ले एक राणीक दिसच्यानाची की कृष्ण अनेक राणी वटू असं म्हणतो तांगे दृष्टीन ते आसच्यानाचे अनेक पॅलेस तो 51 मैली भितर हें कशें आयलें तो प्रभुपादान सांगचें की कृष्णान ते पळोवचे 51 मैली मात्र इट इज मिस्टिकल एरिया इज अनलिमिटेड. तशींची अयोध्या वृंदावन पळोवच्याक तशें हांव प्रभुपादान सांगचें इट्स नॉट ए स्मॉल पीस ऑफ लँड ते एक कुडको न्हय ते उत्तर प्रदेशांत आस हांगास इट इज अनलिमिटेड. तशें आमकां आलोचन ते करूं जायना की हे नमने प्रजा आशिल्ले श्री रामाले कितले जन वापस वैकुंठा वापस चमकलेंची रामावट. सो ते नमने प्रजा ते नमने प्रेम रामालवेरी श्री रामालवेरी. आता श्रीरामाक तंतु गम्मत कसं म्हळ्यार रामान फॉरेस्ट वतना रन वतना अरण्य वतना भरत आले आनी रामाले फायटिंग कसं न्हय अयोध्यांतू एक नमने फाईट वानर आले अनेक नमने फाईट रानांतू आणि मागीर
लंकान तो अनेक नमने फाईट कसं फाईट रामाला आणि भरताला फाईट कसं नाही दोन्हींतू धर्मपालन कोण चंदायर करता भरतान सांगचे तू राय जाऊ का हांव जायना रामान सांगचे अण्णान सांगील बारी इम्पॉर्टंट तुगेल अम्मान सांगील बारी इम्पॉर्टंट ऑड्डाल ऐकू का ते व्हडली धर्म म्हणून भरतान सांगचे ते नाही त्याला पळोवन घेतल कोणय ना सीता काही फॉरेस्टा वतना आमगे लेखचे की रामान सोड दिल्ले म्हणून रामान सुरवे ऑप्शन आलोचन केले इथं म्हळ्यार ते गुडाचारी एक रामान कितने गुडाचार पेट कितने तज्ञ रायन पुरे गुडाचार पेटे तन एकल्याने येऊन सांगले एकल्याने येऊन सांगले की अशी अशी हांव कसं नाही राम आहे 1 वर्षानंतर मगेल बायला एक्सेप्ट करच्याक अशी तशी म्हणतात तशी पुढे पुरे जण तशी सांगता साची म्हणून म्हणाले त्यांनी रामान कसं आलोचन केलंय असल मानहानी जाऊन जीवन मुखार सुचे पशी आय हॅव टू प्रोटेक्ट सीता आणि रामान ती रानांत उड्डेनी काही पेटयले वाल्मिकी आश्रमा पेटयले ज्याला ताजी पुढे आलोचन केलंय आलोचन करताना 4 बाबावाल मीटिंग अशी न्यूज आयला कसं करची सीता ओटू हांव तिका सोडकात हांव ओटू तिगेलो ओटोता म्हण तेन्ना लक्ष्मण बरं शत्रुघ्न सांगले तू चमकेला रंग नोबडी कॅन रिप्लेस यू कोणेय तुगेल जागे राय जावच्या जाय ना तू वच्ची चान्स ना तशी जाऊन रामा सांगताची यू कॅनॉट गो तो सीता मात्र सोडची स्कोर का पडता इथं म्हणलं विंगड कोडे ना हंगा कोणाला सोडचे तशी हंगेल ते भारी ब्युटिफुल एपिसोड ते जाल्यार तेदान जाल्यारी तांकां रामाक सोडच्याक तांगेल तू फाईट कसं नाही बाबावान आत्ता बाबावान फाईट विंगड तू असं आत्ता तेही बाबावान फाईट कसं नाही कोण तू राब हांव वता तू राब हांव वता तशी भरतान सांगचे नाही हांव पुरे सोडता म्हाका कसं नाही नाका सो तितले प्रेम हंगेल मध्येंतू ते वानराले बाबाव कशी ते आत्ता बाबावशे वाल आणि सुग्रीव तू म्हाका चीट केले तू म्हाका चीट केले पुरे जण तशी आलोचन करचे वा मेगेल भाऊ वय म्हाका कोण पळयत न्हू म्हाका चीट करना न्हू तशी आणि रावण आणि विभीषण लंकांत ते दोघे चीट करून असुच विभीषणाक तस अख्खा रामाल विषय सांगलो म्हाका दिवशी मारता म्हणून तशें दाणाक चीट करचे राक्षस केन्नाय चीट करता सो श्रीरामान मागीर अरण्य वतना दंडकारण्य वतना एक व्हडले एपिसोड जाता तरी सुरवे एक विरडा म्हळ्यार एक राक्षस येता सुरवे वतना हे राक्षसाक व्हडली दांतू मागीर सिंग पुरे आशिल्के सो हे राक्षस रामा येतना रामा या तुका हांव आतां खाव न्हू हांव सीता ओट हांव वाडीक करता म्हणाल तेन्ना राम आनी लक्ष्मण हसताचे वा कसं सांगतास सीता वाडीक करून घेता पळोवन घेऊ सो तांणी युद्ध करताचे युद्ध करताना तो मरना कसं केला रे ताका हातपाय काण कट्ट करता पुरे कसं केला रे तो मरना इथं म्हळ्यार ताका एक आशीर्वाद आशिल्लो की ताका कसने तागेल्या शरिराक कसं जाला रे खंयचे वेपन्स ताजेन तो मरना म्हणून सो राम सांगता लक्ष्मणाक गट्टी धर अक्का हांव एक आतां खंडिता ताका नेला भितर घाल न्हू पूर्ण घालया म्हूण सांगता तेदून ताका ऑल ऑफ अ सडन उडगास येता हांव फुडल्या जन्मान तूं एक रश जावन आशिल्लो तेदून एक पाटी रंबाल म्हापशी धांविल्ली निमित्त सो पळय रशी वाट चुकल्यार राक्षस जावची सो हाजी एक अर्थ कसो म्हळ्यार ते राक्षस जाल्ले निमित्त म्हाका श्राप आशिल्लो हांव ते रंबाल म्हापशी गेल्या निमित्त म्हाका श्राप आयलो कसो म्हळ्यार राक्षस जाता आनी तुमी आयले तो वेळी म्हाका
मोक्ष मेळता. सो म्हाका हें पूर्ण दवराची, हांव अंतू जीव सोडता आनी तुमी मुखारशी याची म्हणून. आनी तुमी मुखारसून सरगंगा म्हळ्ळें सारंगा म्हळ्ळें रिशियस ताका मेळाची म्हण सांगता. हाचे अर्थ कसो म्हळ्यार आमी देव आमी कितले दैवी जावन आसा, कितले लायक डिवोटी जावन आसा. म्हाका सुरय लेखलें की हे कलियुगांत व्हडली दांत आशिल्ले, सिंग आशिल्ले, हे पुरे राक्षस नांची मू कलियुग बारी लायक न्हू सत्युगा पशी म्हण तशी लेक्चर आशिल्लें. हांव तशें लेक्चर आशिल्लें. सत्युग बारी कश्ट केदन कोण अटॅक करता की एरियल अटॅक की खंयची राक्षस मायावी फॉर्मान येता की हांव तें पळय आलोचन करचें आशिल्लें. कलियुगा तशी ना न्हू. कलियुग राक्षस विंगड नमणे रे. कलियुग राक्षस भायर शिंगन येसू का म्हणना. कलियुग राक्षस आमगेल भितरी आसा, आमगेल भितरी आसा. नंबर 1. नंबर 2, कलियुगांत राक्षस कशे आसा आमकां खंय पळयला रे लढाई दोंबी गलाटो. आतां आमी खंय, आतां आमी काश्मीरचे न्हू, आमचे गेले पळय मस्त कडेन देखून काश्मीर गोवा हांगा देखून पळय तो गेलो. पण आतां आमकां कशी ते विंगड आनी करून दूर केला आमकां. आनी पुरे राक्षसान पुरे राक्षस म्हळ्यार एक तशी दिसका म्हणणे. राक्षस म्हळ्यार तशें जाल्यार मेंटॅलिटी. राक्षस म्हळ्यार क्लास इच्छाधारी जाल्यार कलियुगान कशें जाता राक्षस सूक्ष्म रुपार येताची आमगेल भितर सूक्ष्म रुपार. तशें जावन सडन पुरे जनाल बिहेवियर चेंज जावचे न्हय. आतां कलियुगा काणी पुरे तसलेची सडन तो सडन चेंज जालो. सडन आतां भिवच्या आतां पुरो एक्सपिरियन्स जालो लायफांत. आमगेलो बेस्ट फ्रेंड आशिल्लो सडनली चेंज जाता न्हय. तो हे पुरे राक्षस ताका शिंग जावका म्हणना. शिंग नातिलेची आमकां मोस करताची. ते आमगेले कलियुगांत अवस्था. सो मागीर राम कसो करता म्हळ्यार हे सारंगा मेळटा. मेळ्ळो मुखारसून सुतीक्ष्ण म्हण एक ऋषी आसता. ते ऋषीक निमगीत की हांव खंय वच्चे हे रानांत राबच्याक. सुतीक्ष्ण सांगता हांगा राब म्हगेले आश्रमांत. राम सांगता ना 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 म्हगेले बायल म्हगेले भाव आनी पुरे आसाची. आतां हांकां पुरे जाणां चंदायर दवरका न्हय. सो आमगेले एक चंद आश्रम करका आमकां म्हणून. तशें जावन सुतीक्ष्ण सांगता एक राती पुणी म्हगेलो राब मागीर मुखारशी. तशी राम कसो करता म्हळ्यार तागेलो राबता आनी तशींची ताण सांगिल्ले प्रकार विंगड रशील आश्रमांत विंगड कडेन वचून 10 वर्स ते दंडकारण्य रानांत पुरे रशिल्ले आश्रमांत घरकडे पुरे राबून चंदायरी तांगेलो आशीर्वाद घेवन तांकां रक्षण करून श्रीराम हे पुरे ऋषीक तांगेलो आशीर्वाद दिता. आशीर्वाद दिवचे रामान जाल्यार आशीर्वाद घेवचे रामान. कसो लायक तो क्षत्रिय रुपार आसा, मानव रुपार आसा. आतां हे ऋषी पुरे आसा पळय तांणी पुरे जने रामाले रूप पळयतना हे ऋषीक पुरे गोत आसा की तांणी शरीर न्ही तांणी आत्म. आनी रामाल रूप कसो नासा ते भौतिक न्ही ते आध्यात्मिक म्हणून. रामाल दोळ पळयतना रामाल कान पळयतना रामाल शरीर पळयतना तांगेले भौतिक जावन अट्रॅक्शन न्ही की दिव्य संबंध तांगेले कसन ते. आतां आमी पुरे हरे कृष्ण महामंत्र सांगताची कीर्तन करताची तांतू इतलें खूश जाता आमकां ते जप करतना कीर्तन करतना. आतां ते स्वयं ते जप कीर्तनाचे रूप तो रामा पळयतना तुगेले मनान तूं ते कीर्तन करतना आमी जप करतना कसो प्रेम येता की पळय आमगेले हृदयान. तूं ते फिलींग ते भव्य ते दिव्य फिलींग कोण वैष्णव जावन आसा पळय
ताका ते पळयतनाचे आतां देवाल मूर्ती कृष्णाल मूर्ती पळयतनाची आमकां इतले चंद दिसता की ओ कितले चंद आसा म्हणून आनी आमगेल्या मनांत पुरे विंगड विचार पुरे वचून केवल भगवंताल स्मरण मात्र आसता की भगवंताल दिव्य रूप दर्शन मात्र जाता की आमकां कशी कनकदास पुरंदरदास हांकां पुरे जनाक देवाल दर्शन जाल्ली की तशींचे ऋषीक साक्षात देवाक रामाक श्रीरामाक पळयतना तांगेले हातपाय अशी पूर्ण असल प्रेम तांगेले दोळे उद्देवचे एक एक ऋषीक देवाल श्रीरामा पळयतना तांणी चमकूच पळयतना तांगेले उल्लोवचे पळयतना इतले प्रेम येताच तांकां तेन्ना राम सांगता पळय हे म्हगेल्या अवतारांत हांव खाली एक पत्नी व्रत आता राम आणि सीता जाल्यारी ते आध्यात्मिक शरीर शिवाय ऑफकोर्स हांतू तांणी राम सीता जावन आसाची ती भूदेवी पयर हांव एक रामायण जातना हांव एक ऑरेंज खावया म्हणून देवा सुर ऑफर करचे चमकलो ते ऑफर करतना म्हाका अशी दिसली की प्रभुपादान भगवद्गीता इंट्रोडक्शन बरयत की आमगेले जीवात्माचे रोल कसं नाही म्हण जीवात्माचे रोल कसं नाही भूदेवी gives us fruits fruit vegetables पुरे दिता भूदेवी ते वचून नारायणाक आम्ही दिवचे सेव करचे ते आमगेल कार्य ताजी मदी आम्ही देवा दिनाशी खाल्लारी भुंजते तो मगम पापम तो पाप येतो तो देवा लिहिलें तू तो का कार्य करतना हांव ते फ्रूट देवा दितना म्हाका अशी दिसली की हे राधा राणीन अशी कुकिंग केला भूदेवीन अशी कुक केला हे फ्रूट हे ऑरेंज असल चंद कुकिंग केला हे कुकिंग आमकां करूं जायना हे अशी नेचर बिग बँग हे पुरे जालें न्हय हे भूदेवीन असल तातूंत स्वाद दिवन केला कोणाक हे आमी करची न्हय हे देवान करचे आनी हे देवाल स्पेसिफिकली भूदेवी राधा राणी हांणी करचे कसल्याक देवाक अर्पण करच्याक पत्रम पुष्पम फलम तोयम ते नॅचरली कुक ते नॅचरली देवान राधा राणी ते म्हाका आलोचन करतना इतले राम राबले ते आयकतना आलोचन करतना अब्बा हे देवन भूदेवीले ते प्रभुपादाल एक एक स्टेटमेंट आन तितली शक्ती आसा की त्या भूदेवीले कसं ती नॅचरली वाटरमेलन की आम्ही ऍपल खातन की ते पुरे देवाला असल टेस्ट ते भूदेवीन कोणा करची ते कोणाल खातीर करचे आम्ही तिगेल चरडू जाल्यार सुरवेक आम्ही कोऑपरेशन त्या भावार त्या केदान विसरता पळ आम्ही ते आमगेल कॉन्शियसनेस लो जाता कृष्ण कॉन्शियसनेस म्हळ्यार खाली इतले उडगास दवरून त्या प्लॅटफॉर्मार आम्ही कार्य करचे तशी श्रीरामा पळयतना एक एक ऋषी म्हळाल आसा पळय तांकां श्रीरामाले कणकण शरीर एक एक अंगांग पळयतना इतलें देवाल स्मरण इतले देवाल वयरी प्रेम येता की तांकां देवाल वटू सीता मणकेची तांगेले एक सेविका जावन तांकां सेव करका सीताला मणकेची राम सांगता हे जन्मान तूं ओनली वन वाइफ नेक्स्ट लाइफांत हांव कृष्ण जावन येता वृंदावनांत तेदना अनंत कोटी गोपी आसतात तेदन तुम्ही पुरे जने कोण आसाची कोण कोण आसा हांगा ऋषी हे पुरे ऋषी म्हगेले गोपी जावन म्हगेले सेव करूं येता तशें जावन कृष्णान लिले कृष्ण लिलेंतू ऋषी गोपी म्हळ्यार एक विंगड कॅटेगरी असते सो हे खंयची खंयची ऋषीक सेविका जावन सीताला मणकेची सेविका जावन देवाले सेव करका देवाले आध्यात्मिक शरीरा वटू एक नमने प्रेम रूपार आसुका त्या भावारी देवाल सेव करका तांकां पुरे जनाक ऋषी
ऋषी गोपी म्हणाले देवाने एक आशीर्वाद दिवची म्हणाल असं तशी हे कंची कंची ऋषी ते आसा पळय तांगेल पुरे जनाल जीवन धन्य केलेलं आहे श्रीराम सो हे धन्य केलेलं आहे श्रीराम तशींची रामान विंगडिंगड आश्रमा वतना विंगडिंगड आश्रमा थंय वतना मागीर लास्टाक अगस्त्य मुनील आश्रमा येवचें आसा सो अगस्त्य मुनील आश्रमांत अगस्त्य मुनीक आश्रमा भितर वचे फुडें रामान एक काणी सांगची लक्ष्मणाक इल्वला अँड वातापी म्हळ्यार 2 राक्षस आशिल्ले सो हांणी कसं करचें इल्वला आनी वातापीन की वातापीन खंयची एक ब्राह्मणा जेवण आपोवचें आनी इल्वला ताण एक गोट ताजे रूपार येवचें आनी ताजे यज्ञ नी कोरून ताका मारून ब्राह्मणाक खावोचें ते खातर तागेले पोट्टा दुखून वातापीन सांगचें इल्वला आतां भायर यो म्हूण ताणें त्या ब्राह्मणाल पोट भेतून ताण भायर येवचें आसा तशी मस्त ब्राह्मणाक हानी मारची तो ताजे अर्थ कसो न्हय ब्राह्मणान तागेले धर्म मुखार वयर तोक जाल्ली वे आतां आमी आजिके पळयत गोवांत आमचे गेल्यांक पुरे कशें करचें आशिल्लें सेंट झेवियर ताणें कन्वर्ट करचे फुडें पुरे ब्राह्मणाल तोंडार थोडे बीफ घालचे वचींची जालें तुगेलें कैद म्हूण कश्ट कसो नाशिल्लो म्हळ्यार तेदना कृष्णा कॉन्शियसनेस मुवमेंट ना आशिल्लें तशें जावन एक हिंदू चिक्के वाट चुकलो वेजिटेरियनिजम सोडली कैदच मागीर ताका वापस हांगा येवचें ना थंय वचूं का ताणें क्रिश्चन जावचें की मुस्लीम जावचें की कश्मीरांत अशी जालें जाल्यार आज देवाल आशिर्वादान चैतन्य महाप्रभूल आशिर्वादान आमगेले कृष्ण कॉन्शियसनेस मुवमेंट आसा तशें जावन हिंदू मात्र न्ही खंयचे विश्वांत कोण आसा की कोणेय खंयचे जीव मनुष्य मात्र न्ही तांणी देवाल भक्ती जावेत हे कलियुगांतू ते रुल्स फॉलो करून वर्णाश्रम फॉलो करून एक वैदिक आमी फॉलो करचे भारी कष्ट आसा जाल्यार कृष्ण कॉन्शियसनेसा निमित्त कृष्ण भावनामृता निमित्त चैतन्य महाप्रभू निमित्त आनी श्रीला प्रभुपादा निमित्त आमकां ते कष्ट देवाला आशीर्वाद निमित्त हे पुरे कष्ट आमगेले वचून आज एक समृद्ध जीवन आमी मुखार सुयत कसने कष्ट आसा फुडल्या जन्मांत आमी फॉरेस्ट वचचें आशिल्लें हांगा वचचें आशिल्लें ते वचचें आशिल्लें आतां कसो करका जपमाल घेवन जप करका जाल्यार कली सांगता तें करच्या कश्ट दिता हांव म्हणून न्हू आमकां जप करच्या कश्ट जाता न्हू प्रसाद खावच्या इजी जप करच्या कश्ट जाता सो कली आमगेल्या मना भितर येता ते राक्षस येवन पुरे नमने वाट चुकोवचें पळयता सो राम श्रीरामान सांगचे की ते इल्वला आनी वातापीक मागीर कोण अगस्त्य मुनी वचून तशी खाता खावन मागीर ताका जीर्ण करून घालता खावन मागीर जीर्ण करता तो तसल नमने शक्तिशील ते अगस्त्य मुनी मेळतरी मागीर तो सांगता की रामाक की तू हांगे एक रानांत तूं मुखार सुनूची एक जाग पळोवन पंचवटींत राब आनी ते भारी चांग जाग आसा तूं थंय राब म्हण तो रामान ते आश्रमांनी करून राबता आनी तेदन एक दीस मागीर हे काणी स्टार्ट जाता तेदन एक दीस शूर्पणख येता शूर्पणख पळोवच्याक कोणाला म्हण की बाबा एक पाटी पयरी पार्लिमेंटांत ती एकली रेणुका म्हण काँग्रेस पार्टीची तिणे एक नमने जोरान आशिल्ल्या करून आसतना तेन्ना नरेंद्र मोदीन सांगेल की रामायण सिरियल नंतर फर्स्ट टाइम कोणे हे नमने हास्य आयकून
ऐकलेलं स्पीकर साहब आप छोडिये इनको ते हसतील ती कामाक्षी मारलं. सो तशी एक नमने ಒಳ್ಳೆ ದಾಂತು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಟ್ एक नमने ಹಂಗ ಅಮೆರಿಕನ್ एक नमने ओबीस अमेरिकन ಒಳ್ಳೆ ಪಾಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಸಿ गलीज नमने दांतु एक नमने रेड केसु दौड़ एक नमने पिऊन पडला असल पुरे जाऊन तिगेल शरीर तशी जाऊन राक्षसान कसं करचे शरीर तांगेले चेंज करचे त्यांनी एक नमने चंद दिसचे आता करता पळय. ऍक्च्युअली तुम्ही गूगल केला मिळता ऍक्ट्रेस विदाउट मेकअप म्हणून पळयला भिवनत पयरेकली कोण की मेगेला उलयत आशिल्ली आनी तिगेले फेसबुक प्रोफायल पिक्चर पळयल मात्र हांव तिगेला मेगेला उलयत आशिल्ली की झूम कॉलर या म्हणून झूम कॉलर पळयतना हांव ती वयकी न्ही म्हणून फेसबुकार इंस्टाग्रामार फोटो पळयतना हे कोण म्हणून मागीर हांव म्हणलें तूं वय न्हय म्हणून हांव आज मैं तयार नहीं हुई ना म्हणून म्हणाली अब्बा तयार जावचें म्हळ्यार कसं जालें म्हणून मागीर म्हाका कळ्ळें हे नमने म्हाका फ्रेंडान सांगिल्लें पळय मेकअप नातील कोणाक पळोवं नाका तुका न्हीद येनाशी रातच्यात म्हणून म्हणालो. सो तशी ही गेले आतां मेकअप करचें म्हळ्यार तांणी फावंडेशन आनी घालचें आनी तितलो न्ही टायम ना तांगेले मायावी शक्ती न्हय राक्षस जाल्या इमिडिएटली ती चेंज जावचे तें करूंक ती रामा पळयतना इतलें चंद दिसलें की राम आतां तेंची रामाक रशीन पळयतना तांगेले हृदयांत कसं न्हय देवाल प्रेम आयलें. हिक्क पळयतना कसं जालें हिक्क पळयतना एक नमने देवाल वयरी लस्ट काम भावना तेंची देवाल शरीर पळयतना काम भावना इल्लो तें अपाज भौतीक फिलींग जाता. तशें जावन देवाल वयरी आमी भौतीक काम आसतना तें मागीर प्युरिफाय जायनातला री ते वैदिक भक्तीन तो आमगेले पुरे मिक्स्ड आसता. आमी देवाल शरीर पळयतना आमी भौतीक शरीर पळयल पुरे एक्सपिरियन्स येता. मात्र आमी शुद्ध जाल्लो तशींची आमगेले जिवनांत आमी हे पुरे प्रिंसिपल्स फॉलो केले तशींची देवाल शरीर पळयतना आमकां डिवाइन अट्रॅक्शन येता आध्यात्मिक आकर्षण येता. तेदना ती पुरे विसरता पुरे मेकअप करचे आनी विसरता आनी रामाला येता तू कसं चंद आसा हांव कसं चंद पळय म्हणटा रामान पळयतना हें कसं चंद मात राम तिका बेजार जावचें न्हय म्हणून तू भारी चंद आसा बा कसं जावं तुका न्ही पळय ती कसं गलीज आसा पळय ते सीता ती सोडून तू म्हाका वळटी करून घ्या म्हणून राम आलोचन करता हे कसं नमने. सो राम कसं करता एक नमने जोक सांगता तू कसं करी लक्ष्मण आस पळय म्हगेलो भाव ताका व्हडे करून घे तागेले बायल ना तेगेलो म्हगेलो बायल हांगा आसा तिक्क म्हाका सोडून कशें जाता तो म्हगेलो म्हणके आसा चंद आसा तो म्हगेलो म्हणके आसा सेम. सो तो सिंगल आसा ताका व्हडे करून घे म्हणून ती आलोचन ते करना सीधा लक्ष्मण आलोचन ते सांगता पळय ताणें सांगली पळय तुका व्हडे करून घे कोण पळय कसं चंदस पळाव कसं चंदस पळाव तिका विसरून गेला की तीन मेकअप घालनी म्हणून लक्ष्मणान सांगचे आसा कसं चंद दोळ तुगेले कसं चंद पोट तें कसं पाय अशी पुरे सांगता तिका आनीक खुशी 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 राक्षसाक तांणी चंद म्हूण सांगले रे आनीक वयर ताचके सहस्रनाम घालला रे. सो भारी खुशेर आसती तो सांगता कसं म्हळ्यार पळय हांव कसं म्हळ्यार तागेलो सान भाव तो राय तो चंदू तू सीता दूर केला रे तो तुगेलोची तशी म्हणतना ती कसं करता आलोचन करता हांव सीता का कैद करता म्हण ती सीता मारू वता तेदना स्टोरी चेंज जाता. रामान सांगता लक्ष्मणाक तुगेल कसं जोक्स करी जाल्यार सीताल जीवन कश्टार घालू का आतां कसं पुढे करी म्हणून लक्ष्मण येत कोप आईल कोपारी तागे तिगेल नाक कान दोन्ही कट्टुकोन घालता इदा म्हळ्यार बायल मनशा जीवशी मारूना. सो तिगेल नाक आनी कान कट्ट करून घालता वच कडेन ते रक्तपात जातना तिका एक नमने तिक सुरेख एक नमने शॉक जाता म्हाका इतले चंद म्हूण सांगिल्लें आतां कसं करता सो म्हणून लक्ष्मणाल कसं न्हय कोप भरताल वयर आशिल्लो कोप इगेल वयर काडता
सो तागेल त्या भरता वयर आशिल्लो कोप इतलो ताण कोणाके ज्यूश मारनी समजची हिगेलो एरी म्हळ्यार राक्षसा मारतना ते एक नमने धर्मशा राक्षसा जीवशी मारचे ताका कट्ट करून आनंद घेवचे न्ही जाल्यार हिक ते कोप दवर न्हू ते आनंद घेवचे ते करतर कशें जाता तिका मस्त शॉक जावन बेजार जाता तिका एकदम ने शॉक तो शॉक जावन कसं करता ती वापस तिगेल्या आश्रमा वता राक्षसाला ते वचून तिगेले 2 भाव आसताची खरा आनी दूषणा म्हणून तांकां तिका पळयतना शॉक जाता हे नमने तूं कोण कोण गेले ताका आमी जीवशी मारताची म्हणून 14 राक्षस पेटयता खरा हे एक भारी चंद युद्ध सीन तेदन कसं जाता त्या युद्धांत सीतान रामाक सांगू आसा एक नमने व्हडले लेक्चर दिवचे आसा ते रान्ने येवचे पडे पळय तूं सगळो दीस हे धनुश बाण घेवन भोंवची न्ही एक पटी एक ब्राह्मणाक इंद्रान तागेले खडग दिल्ले की हे खडग घे आनी हांव वापस येवची ताई हे खडग रक्षण करी म्हणून ते ब्राह्मणान ते खडग घेवन भोंवचे आशिल्ले हांव रक्षण करता इंद्राल खडगू म्हणून ते खडग मागीर तलवार कसं जाल्ले ताका त्या ब्राह्मणाक ते पळयता ते घेवन युद्ध करका म्हणून मन जाल्ले म्हण म्हणाल सो ते घेवन त्या ब्राह्मणान मागीर प्राणीक आनी मारच्यांनी सूर केल्ले मागीर तो नरका चमकलो म्हाका भंय करता तूं तशें जावचे नज्जा म्हणून रामान आलोचन केलें इतलो पुराय हांव धर्म पालन करून इन अशी सांगता जाल्यार सीताक बेजार करचे नज म्हण राम सांगता ओ सीता देवी तूं सांगिल सम हांव तशी आलोचन करता म्हणून बायले बेजार करून तशी रामाला शिकू का की सीता कशी संतुश्ट दवरल्या सो मनान तुका सांग जाल्यार रामान सांगता ओके 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 हांव धनुष्यबाण हे सायडाक केदने पुढे सायडा दवरता म्हणून आत्ता कसं जाता हे राक्षसान येताना लक्ष्मण सुरू येता रामा हे राक्षसा मारचे हांव पुरो तूं सायडा वसा म्हणून सांगता राम सांगता मागे धनुष्यबाण हे चिके हे अपना मामला है 3 चिके मागीर धनुष्यबाणा वयर क्वेश्चन घालेलो आसा तूं चिक सायडा वस तीक घेवन तूं तिगेल रक्षण करी हांव तीक चिके दाखयता म्हणून सो तांणी एक कॅमेरा कशी 360 डिग्री व्यू पॉइंट आस पळय तो लक्ष्मण सीता घेवन एक नमने एक जाग्यार वता तिका रक्षण करच्याक आनी राम कसं करता तागेले सगळा पशी चंद फॉर्म आस पळय एक नमने युद्ध एक नमने मॉडेल राबता पळय एकदम चंद करून फोटो काडच्याक तशी राम तागेले क्षत्रिय कसन पॉवरफुल रूप आसा तागेले मसल्स आनी दाखोवन एक नमने एक पात्रावेरी त्या सीन तुम्ही वाजिला रे रामायणा देखून तुमगेले राम इट हॅज टू स्टँड असल भयानक रूपार क्षत्रिय रूपार राबला राम ते खंयची आत्ता पुरे आमी पळयता पळय रामायण पोस्टर पुढे रामबाण घेवन राबला तशींच एक नमने एकलोच एक व्हडली पात्रां रे कसं सीन आलोचन करी ता ते धनुष बाण घेवन राबला आनी ते 14 राक्षस कसं आसा ते 14 बाण इतले फास्ट काढते की आलोचन करचे जायना ते एक शॉट रे 14 बाणान ते 14 राक्षस कैद जावन वताची तांगेला अंत पिंत ते मेळनाची तसं नमने मारता तूं आलोचन करी आमी कोणे एक शूटिंग कॉम्पिटिशन करतना पयलीं हांव एक व्हिडिओ पळयलो कोण की अशी एरो मारतना 4 कसे की फ्रुट्सा थ्रू गेले त्या पळयतनाची वाह कसं मारला म्हणून तुम्ही आलोचन करायची राम आणि त्या राक्षसांक त्या नमने छिद्र करताना मागीर सीता देवी पळोवची कशी धनुष्यबाण युजफूल जाल्ली म्हणून सीताला ज्ञान दिलेले रामान कशी जाल्ला तो म्हणून सो खरा खातीर 14 मेल्ले न्हू ताका खूप येता 14,000 राक्षसा घेवन वता 14,000 राक्षसा घेवन वतना मागीर त्या युद्ध म्हळ्यार जावचे आसता तेदन रामान सगळे तांबड जावचे आसके युद्ध करतना तागेले दोळ तांबडो तागेले शरीर तांबडो एक नमने कोप आता कोप आनी असूये 2 विंगड
म्हळ्यार अर्जुनानं युद्ध करतना ताणें कोपार मारला. तूं युद्ध करता जाल्यार तुगेलो कोप आसूं का, तूं चंदायर युद्ध करूं जायना या मारे म्हणून तशें न्हय, तूं कोप आसूं का, कोप आसल्यारय ते मारचे साध्य. जाल्यार असूये न्हय म्हळ्यार ताका वायट करचें न्हय, ताका चांग करच्या कची. हे राक्षसां मारचे देवान कसं लायक तांगेल चांगाक, जाल्यार मारका जाल्यार कोप आसूं का. सो रामाल शरीर एक नमने तांबड जावन त्या एक नमने रुद्रावतारार तांणी ते मारचेस पळय रामान. अब्बा ते आनीक इतले चांद ते घेवन तेंची एक अर्दे एक घंटे एक्सप्लेन करूं असल छंद ते रामाल राबचे ते वज्जितना ते वपास वज्जिले कसं लायक ते इमॅजिन करचे की राम ते पात्रार राबला आनी ते 14,000 राक्षस येतासाची अस्सल पुरे वेपन्स घेवन मायावी शक्ती तांगेल पुरे उड्डयतासाची आनी राम एकलोची. तुम्ही दूर देखून ते सीन पळयतना त्या वेपन्स ते रामायणांत दाखयता पळय, पुढे आमी सिरियल पळोवची आसले एक एक सुई सुई म्हणून ते तितले स्लो ना ते बारी फास्ट ते मार न्हू ते एक नमने धुली थंय धुळी. हे राक्षस इतले पॉवरफुल आशिल्ले की आतांचे कोणेय तांकां येदूर तयार राबू जायना, तितले पॉवरफुल. हांकां पुरे जन मार न्हू खैद करून उडयता आनी ते मारलेले स्पीड रामाले ताण राबची ते एक नमने चंदाय आनी ते मारलेले. तुमी हिंदी मुवीजांत ते हिरोन मारची मात्र न्ही, ते स्टायलार राबची पळय अशी करून हांव ते पुरे रामाल देखून कॉपी केलेले ते पुरे ओरिजिन राम. सो ते पुरे तें करची कशें लायक ते लक्ष्मण ऑलरेडी सांगला पळय हे मेगेले तिगेले मेरे धनुष बाण का मामला आहे म्हणून. तेन्ना सीताक पळयता धनुष बाण दवरलें लाय जाल्लें म्हणून बायलेक संतुश्ट करचे. सो अंत पुरे अंत कशें लायक सीता संतुश्ट करका म्हणून. मागीर लास्टाक खरा आनी त्रिसरा, खरा दूषण त्रिसरा आनी 3 जण मात्र तो मागीर दूषणाक मारता रामान. मागीर त्रिसरा म्हणून तागेले 3 मात्ते आसा. अस्सल युद्ध जातना रामान ताका जीवश मारचे. मागीर फायनली खरा म्हळ्यार राक्षस ताका रामान तागेल्या बाणान कैद करचे. अश जातना शूर्पणखाक कंप्लीट शॉक जाता. मागीर एक तांगेले एडवायझर ते एक सेनापती तो धांवन वता. धांवन वचून रावणाक पुरे सांगता आनी रावणाक केव्हाय सांगता की ती सीत बारी चंद आसा म्हणून. आमगेल्या टायमची 15 मिनिट्स आसा, हांव तांतूं भितर जाता तितले कन्सायज करूंक पळयता. सो तेदना रावणान सीताल वयरी दोळ घालचे सुरवेक. ते आयकतनाची तागेल्या हृदयांत अत्सले तेशी आमी पळयत की ही शूर्पणखानी राक्षसीन देवा पळयतना काम भावनेर तशेंची रावणान पळयतना काम भावनेर पळोवची सीताक. आमी सीता पळयतना प्रेम भावनेर सेवा भावनेर पळोवचे देवा पळयतना. सो राक्षसू तांणी देवा पळयतना तांणी प्रेम भावान पळोवचे न्ही, तांणी काम भावान पळोवचे. सो रावणान काम भावनेर सीता देवी पळयतना कसं जाता म्हळ्यार तो सुरवे मरी चलयता. मरी चलयतना म्हाका हें सीता देवी कशी पुणी कॅप्चर करका आनी रामा पाठ शिकोवका म्हणून. तेदन मरीच व्हडलो पाठ सांगता ताका. रामा मारची म्हळ्यार तुकाची कैद करून घेता तूं म्हणून तशी पुरे सांगता आनी रावण आयकता. कित्याक म्हळ्यार कसने करची पश पुढे राक्षसाक तागेले जीवन म्हळ्यार मुख्य. हांव जीवन तसला मात्र गमत करूं येत न्हय. आतां एकल्याल मागशी मागेलें जीवन कसलें कैद करका म्हणून. सो तेच्यान वापस वता. वापस वतरी मागीर कोण येता, शूर्पणख येतात आनी ती वय तशी सांगता. जाल्यार ती सांगतना ती अशी सांगता की सीताले आनीक 10 वंट्यान 100 वंट्यान लक्षगटल्यान वंट्यान चंदायर सांगता ती की सीत इतली चंद की तिगेला पास चंद कोणेय ना, ती मेळ्ळी वय तुगेलें जीवन फेलियर म्हणून. ती गोत्ता रावणाल विकनेस कशें ना म्हणून.
तुगे लाईफ फेलियर तू इतले पुरे कुवेराक मारनो लंका कॅप्चर करनो बांग्रा सिटीन तू पुरे असं कसने प्रयोजन ना ती मेळली जाल्यार तुका तू एक मनुष्याला वेदूर फेलियर म्हणून इथं मला ताका पुरे नमने आशीर्वाद आशिल्ले खाली मनुष्यान मात्र ताका मार येत आशिल्ले जाल्यार ताका दिसता की मनशान म्हाका कसं मारचे हांव कितले स्ट्रॉंग आसा जाल्यार ताका तें सीताल वैरी अस्सल नमने काम भावने उत्पन्न केल्ली की सुर्पणखेन म्हळ्यार ती साधारण न्ही आणि ते कोणाकय तुक ही मेळ्ळी जाल्यार तुका कैद दिस इज युअर लास्ट तुका लाईफ वेस्ट म्हणून रावणान सांगचे ना लाईफ वेस्ट कसं तीन सांगितलं तशें जावन ताका मन नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम गट्टी करतानी वचून वापस मरीचाला वता मरीच वापस काणी सांगता रामाल मागची वचू नका लास्ट टाइम हांव ते ताणें म्हाका बाण मारलेलो आसा हांव 800 मैल हांव दूर पडलो हांव आजिके राम म्हळ्यार ताका राम बाण आलोचन करतना म्हाका एक नमने कंपन जाता आतां तूं ताक धर म्हळ्यार कसं न्हय पळय हांव तुगेलो हांगा एडवायस घेवचें आयिल्लो न्ही तूं हांव सांगिल्लें आयकत तुवें म्हाका हेल्प कर तुवें हेल्प केल्यार 50% म्हगेलें राज्य तुका दिता हेल्प कर न्ही तुका हांव ज्यूश मारता हांव ज्यूश मारता एकेर तूं करता राम तुका मारल्यार रामान ज्यूश मारलें तूं कोणाला हाता मारता तूं म्हण हांव सांगता हांव रामाला हाता मारचे असले चान्स मेळ्ळार हांव तेंचे मारता म्हण सांगता वचा सो तो दोगे रथ घेवन वताची रावणाले विमान घेवन वचून न्हू विमान घेवन वतना ते कसं जाता ते विमान घेवन वतना ते लँड जाता री रावण तांगेले आश्रमा लागींची रावण एक ऋषी मुनी तागेले रूप घेता आनी हो एक जिंके रूप घेता ते जिंके रूप घेवन वतना डियर इतले चंद की सीता पळयले कुडले दिसता ओ इतले चंद डियर ताजी म्हळ्यार ताजी तोंड पिंक बॉडी गोल्डन ताजी पाय पुरे एक नमने विचित्र भारी चंद अस्सल विचित्र नमने डियर ते कोणाकय खेळच्याक म्हळ्यार खावच्या न्ही खेळच्याक ते खेळच्या जाय म्हणून ते चेडू आतां आमकां दिसता की हें कसं न्हय मातशी पडता असल विशय म्हणून तुमकां चेडू असला कळटा चेडू हांगा कसं न्हय जाय म्हळ्यार मागीर ते रडचे करचे ते करचे पशी ₹5 गेल्यार वाडना पळय थोडे $1 गेल्यार वाडना तशी हांगा चेडू न्हय हांगा बायलेनाची अशी करतना ती कंट्रोल करूं जायना तांते एक आमके एक जिवाक एक भारी इम्पॉर्टंट लेसन कसं म्हणल्यार तुम्ही देवा लागी असला री ध्यायतो विषयान पुंसः तुमगेले इंद्रिय खंय वता पळय तुमगेले इंद्रिय संपूर्ण देवाले 7 to संपूर्ण जावन नावें बिजी नावें कसं जाता ध्यायतो विषयान पुंसः तुमगेले इंद्रिय तुमकां घेवन वता म्हणून तशी तशें जावन रामान मागीर लक्ष्मणान सांगचें अशें हें कसं की एक मायावी म्हाका दिसता म्हणून तेन्ना सीता देवीन सांगचें कसं न्हय असो म्हाका जाय म्हणून तितलें म्हणटा राम सांगता ओके आतां घेवकाची 50% ऑफर मेळटा आय हॅव टू बाय वच्चें का म्हणून सो राम तें म्हाका वतना मागीर आमकां काणी गोत्ता की मरीचू रामाक वाट चुकोवच्या पळयता धांवता पुराय करता आनी रामान इव्हेंच्युअली ताका मारतना तो कसो साऊंड करता सीता लक्ष्मणा म्हणून एक नमने रामाला एक्झॅक्ट वॉइस करता तेच ना सीता देवीक भयंकर न्हू लक्ष्मणा पेटयता आनी ते लक्ष्मण रेख घालचे आस पळय ते अंतुना वाल्मिकी रामायणान ना सो वाल्मिकी रामायणान मस्त पुरे ना कंचे ते तुलसी रामायणांत आशिल्ले तो तुलसी रामायणांत लक्ष्मण रेखा भारी फेमस आसा जाल्यार ते लक्ष्मण रेखा वाल्मिकी रामायणान ना तो लक्ष्मण आयकल कुडले मागीर सीतान मागीर सांगतरी तू रामा वांचे न्ही हांव हांगा जीव सोडता म्हूण सांगता तितलें ते सांगता सीता तितलें सांगल्यार मागीर लक्ष्मण वता कसो करचें म्हणून मागीर ताका रामा मेळतना ताका इमिडिएट कळटा की आनी मिस्टेक केल्लें आसा म्हणून तितले भितर रावण येता रावण सुरवेक
एक ऋषील रुपारी बीग मागू येता थोडे खावच्यांनी बसता आणि मागीर अगोरगोर सांगता तू ऋषी हांव ऋषी तू म्हगेलोट येव का तुक चांग जाता अशी तशी म्हणून सांगता ती पुरे सांगता सीता देवी हांव येवचे जायना तेदना फायनली ताण कसं केला ती ऐकना म्हणून तो आता गेले भयानक दशरूपारी रावण जावन येवन ती गेले कॅश दवरून तिका तेगेले विमानार व्हरता जाल्यार मुख्य जावन आमकां पॉइंट कसो म्हळ्यार हांतू ती सीता आशिल्ली ती माया सीता म्हळ्यार बद सीताक रावणान तशें कशें सापडचें त्या अग्नीन तू रामान ऑलरेडी एक्सचेंज केला सो ही कोण माया सीता तर जावन जाल्यार त्या भावन सीतालेची तो रावणान तशी दवरून वताना सुरवे कोण युद्ध करता थंय जटायू मागीर एक काण आसा की रामाल पट्टाभिषेका वेळार हे जटायू ते रंगोली उड्डयत आसता ते रंगोली उड्डयत आसतना रेड रंगोली कोण की उड्डयता ते रेड रंगोली उड्डयली पळोवन सीतादेवीन रडचें आसा हनुमंता निमगुचे सीतादेवी तू कसला रडता कितें म्हळ्यार ते रावणान ते युद्ध करता 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 जटायूले तेगेले हात तेगेले विंग्स कत्तरतना ते एक नमने रक्त भायर आयलास पळय एक नमने रक्त ते पुरे एक नमने आकाशार इतले रक्त त्या जटायूल येवन ताण ते रडलेलस पळय ते रंगोलीचे ते रेड कलर अशी वयर वतना म्हाका ते आलोचन जावन म्हाका रण्य आयले सो तशी ते कृतज्ञ सीतादेवी तशी आमी पळयता की जटायूल युद्ध जाताना जातरी जटायूले मृत्यू जातरी श्रीरामान तागेले स्वयं अंतिम संस्कार केला तितले ताई भक्ताले देवान रक्षण करचे मुखार वतना जटायूक मारतरी सीतादेवी पळयत की ते थोडे मंकड आसाचे ते मंकडांक पळोवन सीतादेवीने तिगेले थोडे बंगारांनी काणू अशी तेगेले कापडा घालून तो गुड्डयता हे तांगे लागे आसता रामान सोदून येतना हनुमंता मेळतना मागीर ते भांगर पळयतना मागीर ता कन्फर्म जाता की सीतादेवी अशाणा चमकलेली म्हणून ते भांगर दिल्ले निमित्त तिका ते सुग्रीवाक देवाले आशीर्वाद मेळता सुग्रीवाक देवान वचन दिवचें आसा रामान वचन दिवचें आसा की कसं वचन दिवचें आसा की तुक कसने जाल्ली वे मक कसने जाल्ला म्हणके नेटो अलायन्सा म्हणके तुम्ही मक अटॅक तुक अटॅक केला मक अटॅक केला म्हणके तुक कसने जाल्ला मक तुक कसं की तेच मक ते कसं लायक आजी के सांगताची की सीता देवीले आशीर्वाद तीन ते भांगर उडयल्ले ते ताका मेळ्ळलेंच पळय सो आमकां कृष्णाले मर्सी जावका वे कृष्णाला आशीर्वाद जावका आमकां राधा राणीला आशीर्वाद घेवका गुरुला आशीर्वाद घेवका राधा राणीला आशीर्वाद घेवका तेदन घेतल्यार मात्र आमकां कृष्णाला आशीर्वाद मेळते शिवाय सो कृष्णा कृपा निमित्त सुग्रीवाक देवान तागेले कृप दिवचे आनी मुखार सुनू आमगेले 3 मिनिट्स आसा सो आनी मुखार सुनू आमी पळयता की सुग्रीवाले वचन घेवन मागीर सुग्रीव सीताक हांव डेफिनेटली सोदूचे हेल्प करता जाल्यार तूं म्हाका सुरे हेल्प करूं का वाली मारका म्हणून सो वाली मारचे एक आमी एक हे एपिसोडा नंतर सुग्रीव राय जाता सो राय जातरी मागीर 6 म्हयने तर तेदना पावसा टायम आतां हे टायम सादारण सो पावसा टायमार सुग्रीव सांगता हे टायमार सोदूच भारी कश्ट आसा पावस जात तर आमी सोदुया म्हणून कित्याक म्हळ्यार ते इंडियान तेदन पावस म्हळ्यार भायर वचचें जायना
सो सुग्रीव 4 महिना पावसा वेळारी गंमत करता कशी मांकडान गंमत करची की तर अक्रतज्ञ म्हणतात मांकडांक. अक्रतज्ञ म्हळ्यार मागीर रामाक पावस राबतरी ओ आनी कसला येनी म्हणून तेन्ना लक्ष्मणान बाण घेवन वच्चे आसा तू येत की तुका ज्यूश मारका म्हणून. तेन्ना सुग्रीवाक वापस येता यो मागीर ज्यूश मारतो म्हणून. तेन्ना तागेलो पांच कृतज्ञ भावन येता. तर आमगेलो वस्त तशी उडगास दिल्यार आमकां पुरो येता, उडगास नासल्यार कसं येना. सो उडगास दिवाळी निमित्त तो वापस येता आणि 4 टीम्स कसं आसा तांणी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आणि तंतू ऍक्च्युअली तांणी हे अर्थ भूमंडल मात्र नाही तांणी स्वर्ग नरक पुरे कडेन वतात सोदूच्याक तितलें तांकां गोत्तशिल्लें पुरे कडेन सोदूच्याक. मागीर दक्षिणा चमकलेले मागीर हनुमंताक मागीर ते अशोक वाटिकांतू मागीर सीता देवील दर्शन आनी जावते तें एक व्हडली काणी आसा भारी चंद काणी तें. आनी मागीर युद्ध जावचे सो त्या मागीर युद्धकांड वता. सो तशी हे अरण्यकांडांतू भारी चंदायरी 1 घंटे भितर सांगची जावची न्ही. हे खाली इम्पॉर्टंट पॉइंट्स तांतुले आनीक भारी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आसात आनीक केदोन आमी वी कॅन डेफिनेटली डिस्कस इन डिटेल. So thank you so much Muralidhar Charan Prabhu and Bharati Mataji and to all devotees. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण. हरि बोल प्रभुजी. आमकां एक रामायणाचे सीन दोळेद्रा गेला वरी जाली मूवी पळयला वरी इतली चंद करून तुम्ही एक्सप्लेन केलेलं आसा. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. अनंत अनंत धन्यवाद. कोणाके कसने क्वेश्चन असला निमगू वेता एक क्वेश्चन एक्चुअली म्हाका ते क्लास आसा 1 मिनिटान आय हॅव टू जॉइन. कोण एक क्वेश्चन असला रे आय कॅन डेफिनेटली इन 1 मिनिट यू कॅन आन्सर. All right. A quick question, Natari. We'll definitely see you all next time. Thank you. Hare Krishna. धन्यवाद. धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. बुधवार प्रभुजी. हरे कृष्णा. आज प्रभुजी नमका अरण्यकांडा ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಂಡು ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ತಂತ मी कसं अर्थ कोण घेतला म्हणून एक डीप जाऊन पडवा. वाल्मिकीन तंगेल रामायण अंतू रामाले स क्वालिटी संगिल सर लाईक गुणवान म्हणे राम एक आदर्श पुत्र आदर्श भ्राता कशी आज प्रभुजीन सांगले राम आणि भरताल मध्ये ते प्रेम कसं नाशिल्ले म्हणून ते आम्ही अर्थ कोण घेतला. आणि आदर्श पती म्हणून एक सीतेक संतुष्ट करची खातीर रामान त्या एक काणी त्यांनी सांगली तेव्हा खुशी दिसले. आदर्श मित्र आदर्श शत्रू अशी आदर्श गुणवान राम म्हणून सांगितलं असं वाल्मिकी मुनीन. आणि दोन्ही क्वालिटी रामाली वीर्यवान म्हणून आणि वीर्यवान म्हळ्यार फियरलेस जावन कशी त्यांनी युद्ध केले म्हणून. रामान 14,000 राक्षसांक दिश मारले म्हणून प्रभुजीन सांगले बाई तांता मेर्च कोण घेवे वीर्यवान कशी राम म्हणून. मागीर प्रभुजीन सांगला वरीच या कलियुगांतू राक्षस आमगेल भितरी आसा या अनर्थ पुरो आमगेल भितरी आसा. काम क्रोध लोभ मोह हे पुरे आमगेल भितरी आसा. तशी विंगड विंगड राक्षस एक अनर्थ रिप्रेझेंट करता. ते पुरे कलियुगाचे मुंची बार काडचे खातीर देवान अवतार येवचे म्हणून आमकां गोत आसा. 4,000 राक्षसा दिस मारले म्हणटा राम कितले वीर्यवान म्हणून अर्थ करून घेतले. मुखार तशीच राम धर्मज्ञ धर्मार चलचे ट्रू नोवर ऑफ रिलिजियस प्रिन्सिपल्स म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार धर्मज्ञ म्हणून सांगिल्लें आसा. मागीर कृतज्ञ ग्रेटफुल एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड तेव्हा एक रामाल क्वालिटी. आणि सत्यवाक्य ट्रुथफुल आणि दृढव्रत डिटर्मिंड हे स क्वालिटी रामाले. हे आम्ही रामायण सिरीज सांगतो एकच इन्सिडेंट सांगतो आम्ही रामाल विंगड विंगड क्वालिटी अर्थ करून घेवेत पळोवेत तशी आमगेल जिवनांत ते अळवडिसून घेवचे आम्ही प्रयत्न करूत. तशी प्रभुजीन आमकां सांगल्या ते देवाले दिव्य भव्य रूप म्हणून दंडकारण्यांत ऋषीन कशी खुशी पावलींची मुखारी रामान कशी ऋषील जीवन अनेक द्वापर युगांत तांकां ऋषी गोपी जावन तांणी उपास आयलींच्यांनी देवाल सेवा केली म्हणून त्या विशयी सांगल्या. मागीर सुर्पनखाल काणी मागीर अगस्त्य मुनी ಬಗ್ಗೆ मागीर रावणान मरीचा लोटी येवन सीता अपहरणा ಬಗ್ಗೆ मागीर सुग्रीवाल ಬಗ್ಗೆ मस्त सकट विषय आज अर्थ कोण घेतले. भारी लायक जाले सेशन सकट जनाक अर्थ कोण घेतले म्हण हांव लेखता. मुखार सांगचे म्हळ्यार
आम्ही मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्राले ऍक्शन आम्ही फॉलो करता आणि लीला पुरुषोत्तमाले कृष्णाले वर्ड्स आम्ही भगवद्गीते आम्ही फॉलो करता म्हणून शास्त्रांत सांगिल्लें आसा. भगवद्गीतेचे श्लोक अशे देवान सांगिल्ले अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासति तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं म्हणून देवाला आम्ही चिंतन केल्यारी आराधन केल्यारी भक्ती केल्यारी देव आमगेले योगक्षेम पळोवन घेता म्हणून हे सांगून हांव सेशन एंड करूंक प्रयत्न करता. थोडे अनाउन्समेंट्स आसाची ते सांगता. 23rd सॅटर्डे 7:30 इंडिया टायमाक डिमन्स इन वृंदावन सिरीज आसा ते कंटिन्यू जाता. हिज ग्रेस हर ग्रेस श्रीकांत दास प्रभुजी ते सेशन घेता आसाची. 30th सॅटर्डे हर ग्रेस विश्वंबर प्रभुजी आनी सेशन घेता आसाची डिमन्स इन वृंदावन. मागीर 20th वेडनेसडे 8:15 PM हिज ग्रेस गौर नटराज प्रभुजी आनी रामायण सिरीज घेता आसाची. 22nd फ्रायडे 8:15 सुष्मिता सखी माताजी रामायण सिरीज घेता आसाची. 26th एकादशीक संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा आनी की मस्त स्लॉट्स अवेलेबल आसा. कोणाक इंटरेस्ट आसत आनी मुखार नांव दिवका म्हणून हांव विनंती करता. नांव दिवचें तुमी भारती माताजी, विद्या माताजी, माया माताजीला नांव दिता. हरे कृष्ण. आता मी नरसिंह आरती सांगून आयज सेशन एंड करे. नरसिंह आरती सांगू आमगे लुटासाची लीलापई माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सुर करता. जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह देव प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलटङ्कानकालये इथो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलितहिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय गुरुदेवा 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 जय जय गुरुदेवा जय शीला प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनेक कोटि भक्तवृंद की जय. प्रह्लाद महाराज की जय. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. धन्यवाद माताजी. भारी चंदकोन तुम्हें नरसिंह स्तुति सांगितलं सर. धन्यवाद माताजी. आज आमगे लुटाशिलींची हिज ग्रेस लक्ष्मण प्रभुजी आणि हरग्रेस जननी माताजी आणि
भागवत पुराण कोंकणी टीम या सेशन स्टार्ट झाले बिगिनिंग टाकून त्यांनी आशिल्ली त्यांनी फर्स्ट सेशन त्यांनी घेतील म्हणलेलं प्रभुजीनं तांकां अनंत अनंत धन्यवाद तशीची सिनियर डिवोटी आमकां सक्कट जना मार्गदर्शन दिवचे हिस ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी तांकांय धन्यवाद आणि आमगे सक्कट जनाले चिरपरिचित आणि सक्कट जनाले प्रिय जावन आशिल्ले हिस ग्रेस मधुपती गोपीनाथ प्रभुजी आणि हर ग्रेस रसवती माधवी माताजी त्यांनी मस्त ऍक्टिव्ह मेंबर्स भागवत पुराण कोंकणी टीमाचे तांकां अनंत अनंत धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी टीम आता दोन्ही एनिवर्सरी म्हळ्यार एप्रिल महिन्यात सेकंड एनिवर्सरी ताचे हांगे पुरो जनाले हार्ड वर्क आसा जिमाक्षी तांकां सक्कट जनाक सगळे भागवत पुराण कोंकणी टीमाक हांव अनंत अनंत धन्यवाद करता सांगता आणि हिस ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजी आणि सखी चरण माताजी त्यांनी हे स्टार्ट केलेले तांकां अनंत अनंत धन्यवाद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय प्रभुजी एंड कोरेत सेशन यस माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण